भुरग्यानो नमस्कार. कशी आसात तुमी? बरी आसात न्हय? भुरग्यानो म्हाका सांगात, तुमकां दुयेंत पडपाक आवडटा? ना न्हय, दुयेंत पडपाक कोणाकच आवडना. आतांच्या ह्या पॅन्डमिका खातीर आमी सगळीं आपापल्या घरान आसात. स्कुलांनी आमकां येवपाक मेळना. कित्याक आमकां कोरोना व्हायरसा पासून दुयेंत पडपाची भिरांत आसा. त्या खातीर आमी सगळीं आपापल्या घरान आसात न्हय? पूण आयज आमी एक पाठ शिकतलीं. त्या पाठांत एका भुरग्याक सदांच दुयेंत जावंक जाय आसलें. तें कशें आनी कित्याक तें आमी पळोवया. पाठ 8 म्हाका दुयेंस नाका. आवय गे, आवय गे. निलेश सकाळीं हांतरुणारच खिळच्यो मारूंक लागलो. ताची आवय हातांतले च्याचे कॉप थंयच उडोवन धांवत धांवत निलेशा म्हऱ्यांत आयली. निलेश पोट घट्ट दामीत खिळच्यो मारीत हांतरुणार आडवो उदारो लोळटालो. आवय भियेली. निलेश, बाब कितें जालें? आवयन कळवळून विचारलें. पोटांत दुखता, सामकें सोंसूनच. निलेशान परवत म्हणलें. आवयन ताच्या पोटाक बाम काडलो. बडिशेपीचे कसाय करून दिलो. थोड्या वेळान आवयन विचारलें. निलेश, आतां कशें दिसता? मातशें उणें जालां, निलेशान रडकुऱ्या सुरान म्हणलें. ताका सुस्त न्हिदूंक सांगून आवय कामाक गेली. आवयन फाट मात केल्या. निलेशान ल्हवूच उठून खाटी पोंदाचो लाडवाचो करण काडलो. लाडू तोंडांत भरून माथ्या वयल्यान चादर ओडून घेतलो. निलेश एक बरो घटमूट भुरगो. तो केन्नाच दुयेंत पडनासलो. पूण आपणें दुयेंत जावये अशें ताका सदांच दिसतालें. दुयेंत जावचें, दुयेंत जावन हांतरुणार न्हिदचें, घरच्यांनी आपली अपुरबाय करची, शाळेंतल्या इश्टांनी शिक्षकांनी आपले खबरेक येवचें, मेजार मोसंबी, सफरचंद्रां, चिकू, बिस्कुत्यो हाची रात जावची. आपणें मागीर ताची बरीच करड काडची. कितली मजा. पूण छे, कितेंय केल्यार तो दुयेंत जायनाशिल्लो. शेजारचो दामू एक दीस ओकूंक लागलो. सगळे शेजारी धांवत तागेर गेले. दोतोराक हाडलो. ताका रोखडोच हॉस्पिटलांत व्हेलो. ताचे इश्ट खबरेक येवंक लागले. निलेशाक दिसलें आपणें दुयेंत जावन हॉस्पिटलांत वचून न्हिदचें. तो धांवत घरा आयलो. ग्लासभर मिठाचें उदक करून पिलो. वर जालें, 2 वरां जालीं. निलेशाक वोकारे कसोच येना. तो मान्न्यांत गेलो म्हणल्यार बाथरुमांत गेलो. ताळ्यांत बोटां घालून वोकाऱ्यो काडूंक लागलो. ताच्या आवयक निलेशाचे हे चिकान कळ्ळें. ती ल्हवूच मान्न्यांत गेली आनी धब्ब करून तिणें निलेशाचे फाटीर एक धुमको घालो. अवचीन खंयचो, सदांच बरो ना जावपाची वांसा. आवय फडफडत गेली. निलेशाचो इश्ट शैलेश एक दीस शाळेंत आयलो ना. निलेश ताच्या खबरेक गेलो. पळयत जाल्यार शैलेश पांय मोडून हांतरुणार पडला. ताची आवय ताच्या उशा कडेन बसून मायेन ताच्या तकले वयल्यान हात भोंवडायताली. मावशी एक एक कुलेर काफी ताच्या तोंडांत घालताली. कसो पडलो रे शैलेश? निलेशान खबर घेतली. शाळेंत वचूंक भायर सरिल्लो. रस्त्यार केळ्या साल आशिल्ली. तिचेर पांय पडून निसरलो आनी पडलो. शैलेशान सांगलें. बरें आसा, सोंपी गजाल. निलेश मनांतल्या मनान पुटपुटलो. दुसऱ्या दिसा उठ्ठनाच, बाबा, म्हाका केळी हाडूच आं. ऑफिसांतल्यान येतना हाडूच आं. अशें म्हणत तो बापाय फाटल्यान एक्का सारको लागलो. बापायन घरा येतना एक पिको केळ्या फेणो हाडलो. दारांत पावना फुडेंच निलेशान अदाशा भशेन झोपाय मारून 2-3 केळी खाली आनी साली घेवन तो बद्द आगाशेर गेलो. साली थंय पातळायल्यो आनी धांवन धांवन ताचेर उडक्यो मारूंक लागलो. 2-3 फावट पडलो. पूण ताका मात लेगीत झरकटलें ना. नवे काळजांव मात घश्टून पिल्ले.
बापूय वाऱ्याक म्हणून आगाशेर गेल्लो. थंय ताणें निलेशाच्यो करामती पळयल्यो आनी कानाक धरून ताका फरफरीत उडीत सकयल हाडलो. दर फावटी निलेशाचो दुयेंत जावपाचो यत्न फसतालो. निलेश चिंतूंक लागलो, आतां दुयेंत जावप कशें? निलेशाच्या आवयक सारकी बरी न्हीद पडनाशिल्ली. ताका लागून दोतोरान तिका न्हिदेच्यो गुळयो दिल्ल्यो. भुरग्याच्या हाताक लागच्यो न्हय म्हूण आवयन त्यो वयर आरमारीचेर दवरिल्ल्यो. एक दीस आवय गुळी काडटना निलेशाची नदर थंय गेली. निलेशाक दिसलें, म्हाकाय अश्यो गुळयो दिवंक जाय आशिल्ल्यो. दुसरे राती निलेशान ल्हवूस कदेलार चडून कांय गुळयो काडून पटापट गिळ्यो. उपरांत तो जेवलो आनी न्हिदलो. सकाळीं 7 वरां जालीं. निलेश उठना. आवयन ताका उलो मारलो, हालयलो धलयलो पूण हूं ना चूं. आवय भियेली. तिणें बोवाळ केलो. बापूय धांवत आयलो. दोतोराक हाडलो. निलेशाक हॉस्पिटलांत व्हेलो. इंजेसांव केले, सोर लायलो. 2-3 वरांनी निलेशाक साबूत दायली. हाताक लायिल्लो सोर पळोवन ताची भिवेन गुळी जाली. इंजेसांवाच्यो सुयो पळोवन ताचो आवरो उडलो. आवरो उडलो म्हणल्यार तो सामको भिलो. आई, म्हाका इंजेसांव तोपूं नाका म्हूण सांग गे. हाताक तोपिल्ली सूय काड म्हणून सांग. म्हज्यान सोंसूं नज. हांव परतो केन्नाच दुयेंत जावपाचो ना. म्हाका घरांत व्हरा. निलेश हुडक्या हुडक्यांनी रडूंक लागलो. दुसऱ्या दिसा निलेशाक घराक हाडलो. आयतारा दिसा कोठो निवळ करचे खातीर ताका भायरी दिली. कोठो म्हणल्यार निलेशाचें पोट. निलेशान किरकिर करिनासतना ती घेतली. आयच्यान म्हाका दुयेंस नाका. आवयक पळयत निलेशान म्हळें. उतरावळ चिकान तड्डक. ऑफीस कचेरी आगाशी गच्ची. परवप पिरंगप. कोठो पोट. दुयेंत पिडेस्त. दुयेंस पिडा. धोस लावप एकच गजाल परती परती सांगप. उडक्या उडक्यांनी रडप. फुगार जावन रडप. आवरो उडप. काचाबूल जावप. भियेवप. करड काडप. खूब खावप. खा खा खावप. ह्या पाठांतल्यान आमकां देख मेळटा की आमी सदांच देवा कडेन आपली भलायकी बरी उरपाक लागून प्रार्थना करूंक जाय. धन्यवाद.